फाटी आहे मरे. बरं पोलिसांचा एक फोटो घेता मला. फोटो घेतला झाले. Can you tell us boss, you had asked, you had also questioned me first. When you had questioned me, I had answered you. मी नाम का किधर घराकडे येऊन तुम्ही घराकडे येतले तुम्ही आता करता तुम्ही घराकडे येऊन तुम्ही प्रेस करताय. प्रेस घराकडल्यान तुम्ही करतले. कोणे तुका धाडला म्हाका इतलेंच सांग. कोणे तुमकां धाडले? बीजेपीन धाडल्या घराकडे लोकांच्या. म्हणजे आमकां अशें दिसता की RO इज वर्किंग एट द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ बीजेपी. RO ऑफिस इज हायर टू बीजेपी. बीजेपी इज युजिंग ऑल द मशिनरी, गव्हर्नमेंट मशिनरी आणि डिफेम करपा खातीर सराक काल जे कितें केलां पत्रक वाटून आनी आज एक व्हिडिओ व्हायरल केल्लो, हे नथींग बट बीजेपीचो हांगा हरता हे तांकां कन्फर्म जाल्लें आसा म्हणून पर्सनल अटॅक चालू केल्यात भारतीय जनता पार्टी. आणि आता एक पर्सनल घरची आज प्रेस कॉन्फरन्स आसा. आम्ही सगळ्यांक हांव सांगता पळय, आय एम द इलेक्शन एजंट ऑफ वेलिंगकर सर. हांगा पर्सनल तांची घरची हे चालू आशिल्ली प्रेस कॉन्फरन्स, जाल्यार हे हांगा हे घेवन आयल्यात, सेक्युरिटी घेवन आयला आनी कोण तरी ऑब्झर्वर धाडला. वी कंडेम दीस आनी ही कॅनॉट एंटर एनीबडीज हाऊस. इलेक्शन ऑफिसान तो येवंक शकता. इट इज नॉट अ इलेक्शन हे कितें कॅम्पेन प्रेस कॉन्फरन्स नाशिल्लें तें. तुमकां दिसता की बीजेपी पणजेन पत्ती दादागिरी चालू करता अशी? ही दादागिरी चालू जाल्या. हे कितें चालू आसा तें पळय. आता पावर यूज करून लोकांच्या घरान घुसतले ते. आता पावर यूज करून लोकांच्या घरान घुसपाचें आता तांच्यांनी केल्या. भारतीय जनता पार्टी ह्या लेवलाचेर वतले हे आता सगळ्या गोंयकारांक कळूनी की गोंयकार कितले सेफ आसा. गोंयकार भारतीय जनता पार्टीच्या अंडर कितले सेफ आसा ते आता कळून चुकला आसतलें तुमकां की हे लोकांच्या घरान घुसपा लागल्यात विथ सेक्युरिटी. आणि वी वेलकम हिम. इनफॅक्ट हांव केन्नाच गोंयच्या राजकारणान इतल्या लेवलाची पातळी जी आसा ती कोणेच गाठूंक ना. हांव वेलिंगकर सरांचो चलो आनी वेलिंगकर सरांचें जीवन जें आसा, सामाजीक सांस्कृतीक आनी शैक्षणीक क्षेत्रांतलें तांचें कार्यकर्तृत्व जें आसा तें सगळ्या गोंयांक खबर आसा. सो त्यामुळे राजकारणाच्या हाज्यामुळे सिद्धार्थाच्या पांयापोंची जमीन खिसकपाक लागल्या. म्हणून आमच्या वेलिंगकर कुटुंबियांच्या पर्सनल आणि वैयक्तिक आयुष्यान सुद्धा दखल दिवपाचें नीच कृत्य जें आसा, म्हणजे राजकारणाच्यो सगळ्यो मर्यादा ओलांडून सिद्धार्थ अत्यंत नीच पातळीचेर येवन आमच्या सगळ्या कुटुंबाक, आमच्या भाव भयणांक कौटुंबीक मनस्ताप, घरच्यांक मनस्ताप आणि काय गरज नासतना हो नेमडो जायला ताजो, हांव हो जो कोण जो आसा हो ताजो मनीस अशें म्हाका दिसता. आणि सगळे इलेक्टोरल हे जे आसा तें इन्फ्लुएन्स करपाचें कारस्थान ह्या सिद्धार्थान फटिंगान हो गोवा बीजेपीचें चुकीचें हें आसा, कंप्लीट पॉलिसी आसा. सो त्यामुळे हाजे बद्दल हे जे आसा तें आमकां सगळ्यांक हें जाला, मनस्ताप जाला. आणि हाजे फळां जी आसा आणि सगळे पणजेकार ह्या निमतान वेलिंगकर कुटुंबियांक जे जे वैयक्तीक त्रास जे जाल्या ताच्या विरोधान उठतले. आणि हांव सगळ्या पणजेकारांक विनंती करता की तांच्यांनी सिद्धार्थाच्या विरोधान वचून मतदान करचें. फॅमिलीचेर गेल्यार पर्सनल वचप न्ही. पॉलिटिक्स इज डिफरंट. हे आनी पर्सनल लायफ ही वेगळी. हे तांकां कळना. हे जे सत्तेर नाचतात पळय हांकां मात सुद्दां अक्कल ना. आमी हे केन्ना करूना. हे तांच्यांनी करप न्ही, पण तांच्यांनी केलें. तुमी हांगा आयले, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही हे सिद्ध करून दिले. जस्ट वॉन्टेड टू नो की कोणे तुमकां विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन तुम्ही हांगा येवचे ना. विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू तुजेर आमचें कांय हें ना. बिकॉज यू आर डुईंग अ ड्युटी. So we respect you, कारण you are doing your duty. We just wanted to know कि who has sent you here. कोणाच्या घरान अशें येवंक शकना. This is my simple question. कोणाच्या घरात तुम्ही अशें येवंक शकना. कित्याक